उपकार न्यूज गोंयकारा हांव फेर्नांदीश रेगली गांवांत वेल्ली आयज आमी हाय थोडे घंटो वेल्ली तुमी पळोवपाक शकतात असो ही आतां चिजेचें झाड हें आतां हेका 1 म्हयनो जायत येयलो आतां तेशें आहात कोण गेल ना हें जावन आहा PWDचें काम जेन्ना एक झाड अप्रूट जाता न्हू तेन्ना हें जावन आहा PWDचें काम आनी हें सारकें आनी तो व्हडलो तोंडान दाट म्हणटा तो MLA व्हडले उलयता भाशण दिता पूण हें चोय आतां 1 म्हयनो जायत येयलो तेशें आहा आनी हे टनार आहा कितू डीप टन आहा ते चोय आनी थिंगा तो येतो सारको रस्तो देखून चोय कितें जालो तो आनी तो रावता आसतलो आनी मुखार देखून हुंड जाता काय म्हूण त्या लोकांक आनी त्रास जावपाक सो हितू लोकांगे गाड देखून पेडी जावपाचें लोकांगे जीव वचपाचो स्टील हेजेर कोण हें घेयना सो मागता कन्सर्न ऑथॉरिटी कडेन हेजेर मातशें हें करपाक एक्शन घेवपाक कित्याक एक म्हयनो जालो तो रस्तो फुगोन आनी भायर पावता जेन्ना ते सायडीनसून गाडी येताय हे सायडीनसून तरी अशी भोगलेसून गाडी गेली तो भायर गेलो जाल्यार तो तितून कोण ती गाडी मोको शकता थिंगा आनी जायतीं कंप्लेनां येयले सो म्हयनो जालो आनी हांव ओगो रावलोलो कित्याक म्हणटाय न्हू RG होकोत विडियो काडटाय पब्लिसिटी कोताय जाल्यार आतां 1 म्हयनो जालो जाल्यार कोणें एक्शन कित्याक घेयल ना कोण ना हेका कोण जबाबदार ना हेका लागून म्हणटाय आमी मातशें हे सरकाराक तुमी टॅक्स सारी कोताय तुमगे टॅक्सा पयस पेडे कोताय सो हेचो ही काम कोण दिवपा जाय तेमी लोकांगे जीव रिस्कार घालपा न्हू एक रिफ्लेक्टरूय देखून ना एक रिफ्लेक्टर आसूं जाय आसलो मीन्स दोनी सायडीन गाड्या तेंकां दिश्टी पडपाक वो कितें जावपाक आनी ते गाडी मोकोली तें मूड कितुलें शाप आहा ते गाडी आनी येस्ता दवरपा न्हू गाडयेचें येस्ता दवरपा न्हू मनशाकूय कितें जावन तेकाय कितें जावपाचें ऑथॉरिटी लागीं बेगीन जाता तितले बेगीन ताजी कारवाई करची आनी जाता तितले बेगीन तें क्लियर करचें आनी मुखार दाखयता आनी खूंय आहाय तें दाखयता तुमकां कित्याक हिंगा आयज जायते टॉपीक चलताय न्हू ताज महालाचे आनी शाहजहानाचे तेच भाशेन येतोय वेल्ली कॉन्स्टिट्युएन्सी हिंगा एक थोडे कांट्यार म्हणटाय थिंगा ग्रावंड आहा जो स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स म्हूण बांदलोलो पळय व्हडली पॅलस एश ती आतां हेका 20 वर्सां जायत येयलीं 20 वर्सां जायत येयलीं हो ग्रावंड स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स म्हणटाय तें जेन्ना मोंते कुर्जान फातोड्डा स्टेडियम 6 म्हयन्यां भितर बांदलोलो जाल्यार हो स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स हेका 15 वर्स मायज लागताय 15 वर्स मायज लागताय आनी कितें कारण येतोय लोकां गेलीं शेतां पुरोवन हो स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बांदलोलो हे 15 वर्सां भितर तो लोक कितू आपल्या पोट भुता आहलोलो सो एश कोन्न येतोय सोगले आमगे लोकां गेले टॅक्सा पयशे येतोय हिंग इदवास जाताय एश कोन्न सोगले काबार केलां डिवेलॉपमेंट म्हणटाय कितें आहा डिवेलॉपमेंट येतोय डिवेलॉपमेंट म्हणटाय तें हे भुरग्यांक जे यूथ आहाय तांकां जावं 8 वर्सांचे सोन कितें हिंगा फेसिलिटी आसूं जायो भुरग्यांक कितें फुटबॉलाचें ट्रेनींग दिवपाचें वो कितें हे दोळे बांदून 25 क्रोजां वयर अदीक पयशे घालून हो हें बांदलो आहा सो ते 8 वर्सांचे हेजीर सोन ते कितें हिंग प्रोग्राम जावपा जाय ट्रेनींग जावपा जाय वो कितें स्विमींग पूल घान तांकां कोचिंग क्लासीस दिवपा जायो स्विमींगाच्यो फुटबॉल ग्रावंड आहा भितर थिंग तेका लॉन ना लॉन काय नासतना हें गायलो आहा बिस्तो दवरलो आहा इनॉग्रेशन केलां लॉन काय नासतना
वयल्यान म्हणटाय ते सेकंड फेज कोमेस जाता म्हूण सेकंड फेज म्हळ्यार केदो कोमेस जातली जानेवारी 11 हेजें इनॉग्रेशन जालोलें आज 6 म्हयने जावन गेले कांय ना खबर सो गोविंद गावडे लागीं मागता जाता तितले बेगीन हिंगा आमच्या भुरग्यांक जाता बेगीन फॅसिलिटी दिवची हो आमगेलो ओपन ग्रावंड आहलोलो जेन्ना जितले टोर्नामेंट जाताले आनी आमगे भुरगे वयर चोडाले हुंयच्या क्लबाकूय खेळटाले आयज ते आमकां दिसती पडना आमगे भुरगे हुंयच्या क्लबाक एश कोन्न तुमी हे ग्रावंड एश कोन्न बंद करून दवरलें जाल्यार चिंतोला मुखार फुडाराक सो मागता गोविंद गावडे लागीं मातशें हो जाता तितले बेगीन हेजेर एक्शन घेवचें आनी जाता तितले बेगीन हिंगा कसलोय डेव्हलपमेंट भुरग्यांक हिंगा कॉमेर्स करचें जावं स्विमींग क्लासीस वो कितें अंडर 8 एज लिमिटाचेर कितें फुटबॉल ट्रेनींग कॉमेर्स करचें देव बरें करूं